देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तांक भोव मोगाचनो देवाची कृपा या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आमकां सांगाता हाडटा तर सांतिसेम त्रिंदादीक मान करून आमी हो मागण्याचो वेळ फळादीक करून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समयाचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त तें अधीक मोगाचें हर एक कुटाम सर्गी संवसारी आनी पाताळी सर्गी देवा बापातान आपलें नांव घेता म्हणटा पवित्र पुस्तक एफेस 3:15 एफिशियन्स चॅप्टर 3:15. तर म्हजें आनी तुजें कुटुंब देवा बापान आसा केल्लें, देवा बापान विसरलें, देवा बापान येवजिल्लें. देवाच्या येवजणेचे प्रकार त्या देवाचे येवजणे प्रमाणे आमची कुटुंबां देवान आसा केल्यान आमचे आवय बापूय भाव भयणी भुरग्यां बाळांचे एक कुटुंब जर समुदाय एक कुटुंब जावन आसा, फिरगज आनी एक व्हडलें कुटुंब जावन आसा. आमची सगळी दियेसीस एक कुटुंब तर सगळी पवित्र सभास सगळ्या संवसारभर आमी एक कुटुंब जावन आसा. मात न्ही सगळे मनशाकोळ सांगाता मेळटा आसतना एक कुटुंब जावन आसा. आमी सरकार ससनाक देवा बापा सांगाता जियेत आसतना थंय एक कुटुंब जावन आमी जियेतल्या. दैवीक रेतीर मंदिर कार्नाड मुल्की हांगासर आसा. ह्या रेतीर मंदिराक येतात, ह्या रेतीर मंदिराचें आराधन मिसाच्या बलिदानान तुमी वांटो घेतात तर तुमी दैवीक कुटुंबाचे सांदे जावन आसा. आमी सगळे भाव आनी भयणी आमची कुटुंबां सदांच सुरक्षीत आसाचें, आमची कुटुंबां आशिर्वादीत जायचे. आमच्या कुटुंबांत हर तराची समृद्धी लौकीक तशें सर्गींची दैवीक समृद्धी ग्रेस काय आसाचें. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी माया मोगान एकवटान संतोषान आनंदान जिविताची दादोसकाय अनुभव करीचे. देखून मोगाचें न्हू आमी सांगाता मेळोन हो वेळ मागण्यांत आमी करची आमच्याच बसत, आमच्या कुटुंबा बसत आनी सगळ्या मनशा कुळांच्या कुटुंबा बसत मागोवंक आमी हो वेळ आमी गळशी. तर सांगाता मेळोन आमी एक गीत गावया. बेसांव घाल सोमया जेजू बेसांव घाल. हर एक दीस हर एक घडी तूं आमचे संगी रावन बेसांव घाल सोमया जेजू. बेसांव घाल तूं बेसांव घाल सोमया, बेसांव घाल तूं बेसांव घाल सोमया. हर एक दीस हर एक घडी तूं आमचे संगी रावोन बेसांव घाल, तूं बेसांव घाल सोमया. बरें कर सोमया म्हण आमी सोमया लागीं मागया. बरें कर तूं बरें कर सोमया, बरें कर तूं बरें कर सोमया. हर एक दीस हर एक घडी तूं आमचे संगी रावोन बरें कर, तूं बरें कर सोमया. आमच्या कुटुंबाक वायटाच्या कोठेपणाच्या सक्त्यांतली सुडका दी सोमया म्हणून आमी मागया. सुडका दे तूं सुडका दे सोमया, सुडका दे तूं सुडका दे सोमया. हर एक दीस हर एक घडी तूं आमचे संगी रावोन सुडका दे, तूं सुडका दे सोमया. सोमया आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आमकां हर एकल्यान तूं वाट दाखय. तुज्या उसवाडाची वाट, तुज्या उपादेशांची, तुज्या सुवार्थेची वाट आमकां दाखय. आड वाटेन गेल्ले आमकां तूं फाटीं आपय. तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आमकां सुरक्षीत दवर. वाट दाखय तूं वाट दाखय सोमया, वाट दाखय तूं वाट दाखय सोमया. हर एक दीस हर एक घडी तूं आमचे संगी रावोन वाट दाखय, तूं वाट दाखय सोमया. हालेलू हाले हालेलुया, हालेलू हाले हालेलुया. हालेलू 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 हालेलुया. हालेलू
हालेलुया. बोमगळा सर्गींच्या बापा, आमी तुका काळजान तान अर्घ आनी होगलाप दिता. आयचो दीस अपूर्व असो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या वर्त्या बऱ्या कुरपेच्या दिसा तुवें आमकां दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे सांगात हाडलाय. वय बापा, तूं आमचो मोग करताय. तुवें आमकां तुज्या दाळव्या हाताचेर कांतयलाय. सदांच आमकां तुज्या दोळ्या मुखार दोवन घेवन आमकां सदांच तूं आशिर्वादांनी भरताय. तर ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कुटुंबाचेर, परिवाराचेर, घराण्याचेर आशिर्वाद घाल. आमी समेस्तांनी बापा व्हडा अत्रेकान तुजें उतर आयकत आसतना तुजे संदेश आमकां समजाशें कर. तुज्या संदेशा प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत सुफळ जायशें, जैतेवंत जावचें आनी सासणीक जिविताच्या वाटेन आमी चड आनी चड वय धैर्यान फुडें सराशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त ती अदीक मोगाचें न्हू. तुमकां हर एकल्यांक पळोवन म्हाका व्हरतो संतोष. ह्या वर्सा बरो पावस वेळार आयला. वय मेच्या 15 तारखेंतल्याकच पावसाची खुणां आमकां मेळ्ळी आनी ह्या दिसांनी बरो पावस येवन आसा. देखून खंडीत जावन आमच्या गांवांत ह्या वर्सा समृद्धीचें बेळें जातलें. आमच्या बांयंत बरें उदक आसतलें. चड आनी चड प्रगती आमच्या गांवांत, आमच्या राज्यांत, आमच्या देशांत जातली म्हणलो मोगाचें बरो असो देवच आमकां दिवन आसा. तर मोगाचें आज आमी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. आमचे कुटुंबांनी मोगाचें आमी पळयत आसतना कितें आमी पळयता? आमच्या कुटुंबांनी आमी पळयता घोवा बैलां मदें मनस्ताप. जायत्या घोवा बैलांनी एकामेका झगडोवन, मनस्ताप करून, गाळी शिराप दिवन एकामेका जावन विंगड जावन जियोवचें आमी पळयता. जायत्या आवय बापायनी भुरग्यांक स्कांदल दिवच्या रितीन आमी जियोवचें पळयता. जायत्या कुटुंबांनी, घराण्यांनी, भुरग्यांनी आवय बापायक अविधेय जावचें, तांच्या विरोध उपराटचें, ह्या तांणी सांगिल्लें आयकनासतना जियोवचें आमी पळयता. तशेंच ल्हाना व्हडा ह्या प्रायवंता विविध तरांच्या पिडेन कश्टांचें आमी पळयता. आनी सांगत आस जायते तरांची नालिसाय कुटुंबांत येवचें. भुरग्यांनी आवय बापाय सांगनासतना मोगार पडचें. ह्या आवय बापाय विरोध वचून काजर जावचें. ह्या काजर जायनासतनाच रावचें. 30-35 वर्सां 40 वर्सां जालीं काजर जावंक आयकनात. आनी साबार जाणां काजर जाल्यांत पूण भुरग्यांचें देणें तांकां नाका म्हूण तीं भुरगीं जावचें फाटीं घालतात. आनी थोडीं जाणां भुरगीं जाय म्हणटा आसतना तांकां भुरग्यांचें देणें मेळना. आनी जायते तरणाटे आसात सैरीक सोदता आसतना तांकां सैरीक मेळना जावची. जिविताची भोंवती सांगाती तांकां मेळना जावचो. आणकी साबार जाणां तरणाट्यांनी वायट सालीक वळख जावचें. ड्रग्स, अल्कोहॉल, सोरो, बेबदेपण, सिगरेट, तंबाखू आनी वायट करण्यो, वायट संबंद हाका वळख जावचें आमी पळयता. कुटुंबां देसवाड जाल्लें आमी पळयता. नाना तरांची पिडा येवन लोकांक संकस जावचें आमी पळयता. मातनी मानसीक पिडेन ती कश्टांची आमी पळयता. तर मोगाचें देव आमकां ताज्या आशिर्वादांनी भरोवंक आशेता. आमकां आमच्या जिवितांत बेसांवां दिवंक तो आशेता. आमची कुटुंबां देवाक मोगाची. तर आमची कुटुंबां आशिर्वादीत करून घे तर कितें आमकां गरजेचें आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर धर्नुताच्या कृत्यां बुकांत, थंयसर 16व्या वसरांत 14व्या बळीर Acts of the Apostles chapter 16 verse 14 तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीण तियाथीर शहराची पितांबर लुगटांचो व्यापार करची आमची शिकवण आयकतली. पावलाच्या शिकवणेक तिणें गमान दिसारकें सोमियान तिचें अंतस्करण उघडलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांगासर मोगाचें एक प्रमुख शब्द जावन आसा, सोमियान तिचें अंतस्करण उघडलें. लिडिया नांवाची स्त्री तियाथीर शहराची पितांबर लुगटाची व्यापार करची ती साम पावलाची शिकवण आयकोंक आयिल्ल्या वेळार सोमियान तिचें काळीज उगडलें. मोगाचें केवल आमी एका रेतेरेक आयल्यार पावना. डिवायन कॉल सेंटर, डिवायन कॉल त्या पवित्र जाग्याक आयल्यार पावना. डिवायन कॉल सेंटराक येवन थंयसर रेतेर आयकत आसतना सोमियान आमचें काळीज उगडी जाय, आमचें अंतस्करण उगडी जाय, आमचें मन उगडी जाय. तेन्ना मात्र देवाचो शब्द नीज आमी समजोवंक शकता, देवाचो संदेश आमी जाणवायेन अर्थ करूंक शकता आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत बदलता.
देखून आमच्या कुटुंबांत मोगाचें न्हू सोमियाक आमचें अंतस्करण उगडल्यार, आमची मनां उगडल्यार, आमची काळजां उगडल्यार सोमी आमच्या कुटुंबांत येतलो आनी आमची कुटुंबां आशिर्वादीत करतलो. देखून उगडापणाच्या बुकांत 3ऱ्या वसरांत 20व्या वळीर बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 स्वामी जेजू म्हणटा, आपले हांव तुज्या काळजाच्या दारार रावन बडयत आसां. कोणी म्हजो ताळो आयकून तुज्या काळजाचें दार उगडीत जाल्यार हांव भितर सरतलो, हांव ताचे सांगता आनी तो म्हजे सांगता. जेवणाक आमी बसतले. हांव मोगाचें न्हू सोमियाचें जेवण म्हळ्यार सोमियान पवित्र आत्म्यान आमकां अभिशेक करचो. सोमियाच्या एकवटांत आमी जियोवचें आनी खंयसर आमी आसल्यार सर्ग वैकुंठ आनी दैवीक वैभव परजळ आनी महिमा आमी अनुभव करची. पण आमच्या जिवितांत कितें जाता? आमच्या जिवितांत सैतान, देंवसार, लुसिफर, पाताळाची सकत, दुश्ट सकत प्रवेश जाता. जुवांच्या वांजेलांत 10व्या वसरांत 10व्या वळीर आमी वाचता, जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10, चोर येता फकत चोरूंक, जिवेश मारूंक आनी सत्यानाश करूंक. पूण स्वामी जेजू येता आमच्या जिवितांत जिवीत मेळो म्हूण भरोन उमतोच्या त्या मापान तें मेळोन. सोर म्हळ्यार मोगाचें न्हू तो देंवसार, सैतान, लुसिफर, पाताळाची सकत, यमकाडाची सकत, ते ताळण्यो, वनवण्यो, वडण्यो आनी हय हर तरेचे अडकळी हाड आमच्या जिवितांत येतात. आनी ताका आमी भली जाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत असलें पवित्रपण, भाग्यवंतपण, देवाचें हाजेरपण हगळें आमी हगडायता. सांगातास आमचें भक्तीपण नास जाता. सांगातास वय देवाच्या हाजेरपणान आमी हगडायत आसतना, देवातान आमी पयस सरतना आमच्या जिविताचें सत्यानाश जाता. देखून आज आमी पळयता जायतीं कुटुंबां देसवाडदल्यान नाश जाल्यान. कित्याक? खोटेपणाची, वायटाची सकत विविध तरां आमच्या जिवितांत येता. आज आमी नियाळ करया 7 तरान देंवसार, सैतान आमची कुटुंबां कशी नाश करता की म्हण. पयले थरान मोगाचें न्हू, एक पयलें देंवसाराच्या सैतानाच्या हातेर जावन आसा आमच्या मदें मनस्ताप आनी ना बोगसाणें, डिविजन एंड अनफॉरगिवनेस. एकामेका मनस्ताप करून दोन काण घेवचो, एकामेका ती रागार रावची, द्वेश दोन काण घेवचो आनी आमच्या मदें असले तक्रार तांकां परिहार सोदिना जावचें. मनांत दोन काण घेवचें, पयलेंची घडिता आनी एकामेका झगडोन झुजोन जियोवचें. वाचता आमी थंयसर मार्काच्या वांजेलांत 3ऱ्या वसरांत 25व्या वळीर, मार्क चॅप्टर 3 वर्स 25. तशेंच एक घराणें कच्चाट आनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उराना. कच्चाटा म्हळ्यार कन्नडा शब्द जायचे, कच्चू म्हळ्यार साबण पडचें, कोंकणी शब्द जाल्यार साबण पडल्यार म्हणून जाय. तशेंच एक घराणें साबण पडल्यार कशें सुणें, पेटे, मनजाती झगडटा आसतना एकामेका दांत दाखोवन सापतात आनी पांयांनी भोकरतात. तशें थोडे फावटी कुटुंबाचे सांदे घोव आनी बायल, आवय बापूय आनी भुरगीं, भाव आनी भयणी, बाबाव बाबयण्यो, शेजारचीं, दायजां, कुटुंबादारां, सैरी दैरी, वाड्या घरां, समुदायाचे सांदे, फिरगज घरां, पाद्र्याप आनी लोक आनी पाद्र्याप, थोडे फावटी पाद्र्यापा मदें, थोडे फावटी सिस्टरा मदें कच्चाटा म्हळ्यार साबण पडल्यार, वांटे फांटे जाल्यार म्हळ्यार वांटे आनी फांटे विविंगड जाल्यार तें घराणें उराना. आनी अशें कोण करता? देंवसार, सैतान, लुसिफर आमच्या जिवितांत तशें करिचें पडटा. जाकोब म्हणल्यार एकल्या नांवाचो, सारा म्हणल्यार एका तरणाट्या चलयेच्या मोगार पडटा. दोगांय थंयसर युनिवर्सिटीन शिकोन आसलीं, दोगांय मास्टर्स करून आसलीं, दोगांय पळोवंक सोबीत, शिकपांत हुशार आनी आवय बापायक मोगाची, बऱ्याशे गुणांनी भावार्थांत, मागण्यांत, दोतोन शिकोन ल्हान व्हड जाल्लीं. पूण ती मोगार पडलीं आनी आवय बापायक तांणी सांगलें आनी उपरांत ती काजर जाली. सगळें बरें आसलें काजर जाता म्हण आसत. काजर जाल्या उपरांत सवकास होकले कळ्ळें की ताचो न्हवरो जाकोब आपल्या आवय बापायचो एकलो सुपूत. आवय बापाय लागीं जायती आस्त बदीक आसा, देखून ते सगळे आपल्या घोवाक मेळटले म्हण ताणें चिंतलें. त्या जाणां भयणी ताका आसले, 4 जाणां भुरगीं पूण एकलो सुपूत. भयणी आनी सुरवेर आस्त बदीक नाका म्हळें आवय बापायक पळय म्हळें. आवय बापूय प्रायवंत जालीं, तांकां बरें करून जाकोबान आनी सारान पळयलें.
काजर जावन 10 वर्सां जावन येता आसतना आवय बापाय प्रायवन जाली मातनी पिडेस्त जाली अचानक एका उपरांत आनी एकली मेली मरता पर्यंत जागो आस्त आवय बापायनी पुताच्या जाकोबाच्या नांवार करूं ना मेल्या उपरांत ताका म्हूण सांगलें पूण ती मरतस तेगी जाणां भयण्यो तांच्या घोवान सांगता तांच्या भुरग्यांक सांगता वांट्याक देवली 3 एकर जागो आपणाकी जायज म्हणून मात न्ही खंयसर जाकोबान आनी सारान तांणी जोडलेले पयशे घाल आवय बापायचे पयशे सांगता एक व्हडलें घर बांदलें तोच जागो तांकांय जाय तांकांय वांटो जाय म्हणून ती झगडली भयण्यांनी म्हणचे आवय बापायनी पयशे घाल्या त्या घराक मात न्ही जाकोबान आनी सारान आवय बापायक सारकें पळोवना म्हणून आनी तितल्यार भयणी झगडटा आसतना साराक राग आयलो तें घोवा कडेन झगडोंक लागलें सवकास तें सगळें सड जालें भयण्यो कोर्टाक गेल्यो ताचे लॉयराक धरलें एका कोर्टांतल्यान आनी एका कोर्टाक केस येता आसतना साराक आणकी चड राग आयलो तेन्ना भुरगीं जल्मोन वाडोवन येतात मात्र तेका जाणां भुरगीं साराक आनी जाकोबा जालीं आतां काजर जावन 15 वर्सां जालीं आनी आतां साराक इतलो राग येतालो की सदां न्ही तो झगडटलें एक दीस भुरग्यांक घेवन सीदा आपणाच्या घरा चलतस रावलें ते म्हणालें जेन्ना पर्यंत हो जागो आनी घर तुज्या नांवार जाता तेन्ना पर्यंत हांव घरा पाटी येना म्हणून आनी तितल्यार जाकोब निराश जालो देदेस्पर जालो आनी ताणें पियोंक सुरू केलें पियोन थंय हांगासर पडटा भयणी तरी त्या जाग्याचेर वय जाग्याचेर कोर्टांत एका वयर एक केसी घालतात आसात आनी तो जागो तांकां मेळा जायत म्हण हट धरून आसात आतां जाकोब व्हडा कश्ट संकश्टान सांपडला मात न्ही ताच्या बायले भुरग्यान तावन पयस सरला अशें कुटुंबाचेर व्हड अन्न वारायलें व्हड शिराप आयलो व्हड कश्ट संकश्ट आयले खंय तावन आयले वय मोगाचेनो देंवसार सैतान आमची कुटुंबां नाश करूंक पळयता कित्याक भयण्यो भावाक बोगसूंक तयार ना भाव भयण्यांक बोगसूंक तयार ना घोव बायलेक बोगसूंक तयार ना जाकोब सारा बोगसूंक तयार ना सारा जाकोबा बोगसूंक तयार ना जाकोबाच्या भयण्यांक बोगसूंक तयार ना आनी थंयसर कोर्ट कचेरी जावनूच आसा आनी कुटुंबांत शिराप आयला देंवसार हे हातेर घेवन मोगाचेनो कुटुंबां नाश करूंक पळयता आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत पयल्या वसरांत 20 आनी 1 वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 21 तुमच्या पुर्वसांक तुमी सांगलें आयकलां जिवेशी मारी नाका पूण हांव तुमकां सांगता आनी मुंदारसून जेजू म्हणटा तुमी तुज्या भावाचेर रागार जाल्यार सयत तुमकां निती साबे हुजीर उबो करीसी देखून मोगाचेनो भावा लागीं भयणी लागीं रागार जावचें घोवा बायलांनी एकामेका लागीं रागार जावचें भुरग्यांनी आवय बापाय लागीं आवय बापायनी भुरग्यां लागीं भावांनी भयण्यांनी कुटुंबांनी रागार रावचें मोगाचेनो देंवसाराचें एक वर्तें हातेर आसा जागृत रावा तुमचें कुटुंबा जिवीत देसवाड करूंक सैतान पळयता देखून मोगाचेनो राजी जावंक पळोवया बोगसूंक आमी पळोवया मनस्ताप पयस करूंक आमी पळोवया आस्ती बदिका खातीर ह्या धन दिरव्या खातीर संवसाराच्या खंयच्या संगती खातीर मोगाचेनो आमी सर्गीचें राज्य होगडावचें नाका दुसरें हातेर देंवसारान वापरचें जावन आसा आमकां देवातावन पयस करचें कशें देवातावन पयस करचें आमी संवसारी वस्तून तें चड आनी चड मग्न जावचें वी गेट इनवॉल्वड विथ दीस secular things or the things of this world so much that we forget about God आमी म्हणटा मनशांनी लेखावर तें बिजी जावचें BUSY being under Satan's yoke मोगाचेनो अशें आमी एक फावटी सांगता आसतना वय आमी देंवसाराच्या सैतानाच्या वज्या खाल येवन दीस आनी रात काम करचें म्हणटा आसतना एकलो भुरगो येवन म्हजे कडेन विचारता फादर तर पयशे करचे वय सूख गी हांवें म्हणलें पयशे करचे सूख न्ही पयशे करचें बरें मात न्ही तें देवाची स्माडावळ पयशे करीचे पूण ल्हान आसतना शिकाचें पयलें बरी जाणवाय जोणगे जाय समजणी जोणगे जाय गिन्यान जोणगे जाय बऱ्यांतलें बरें शिकाप जोणगे जाय शिकाप जाल्या उपरांत वेळार काम करी जाय आनी वेळार काम पयशे जोडी जाय या बिजनेस करी जाय या बरें शेतां बाटांनी कृशी कन एग्रीकल्चर कन पयशे जोडी जाय बरें व्हडलें घर बांदी जाय बरो जागो करी जाय आनी बरें कुटुंबा जिवीत जिये जाय कुटुंबादारांक आवय बापाय सगळां कुमक करी जाय मात न्ही घर जेवंतांकी बरें करून कुमक करी जाय ही देवाची मांडावळ पूण दुडवाची आशाच तुमच्या जिविताचें प्रेरण जायना जावं म्हणटा पळयत पुस्तक लेखावर ते दुडवाची आस्ती बदिकाची आशा करून लेखावर तें बिजी आमी जाल्ल्या वेळार कितें जाता आमचो
जाय पुरतो वेळ आमी कुटुंबांत दिना. घोव बायले सांगता वेळ करचे ना, बायल घोवा सांगता वेळ करचे ना, आनी आवय बापूय भुरग्यांक सांगता वेळ करचे नात. आनी भुरगीं तांच्या शिकपाक ह्या तांच्या बऱ्या नडत्याक ह्या देव शिकोवणे प्रमाणे सुवार्ते प्रमाणे जियोंक तांकां ध्यान करूंक ताका वेळ मेळना. तेन्ना मोगाच्यानो आमचें जिवीत नासाच्या वाटेर खंडीत जावन वता. देखूनच जेजून लाजराच्या आनी मरियेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मार्ताक सांगिल्लें जावन आसा. वाचता आमी लुकाच्या वांजेलान 10व्या वसरान 40:1 आनी 40:2 वोड. लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 41 and 42. मार्ता मार्ता तूं जायत्या संगती विशांत खंत हुस्को करताय, पूण एक संगत मात्र भोव महत्वाची. मरियेन बरो वांटो विसला. हालेलुया. मरियेन बरो वांटो विसला. मेरी हॅज चोजन द वन ओनली ग्रेट थिंग, दॅट इज टू सिट ॲट द फीट ऑफ द लॉर्ड अँड लिसन टू हिम. देखून मग आज तुम्ही दिव्यवाणी लाईव्ह कार्यक्रमात वांटो घेवन देवाचें उतर चीत दिवन आयकता. तुमकां हांव अभिनंदन पाठयतां. वय मोगाच्यान संवसारी संगती गरजेची. आमकां बऱ्यांतलें बरें कार जाय, बऱ्यांतलें बरें मोबायल जाय, जाता तितलें भांगार देरवें आस्पदी सगळें जाय, पूण मोगाच्यान देवाक होगडावचें नाका. आमचें पवित्रपण होगडावचें नाका. आमचें सासणाचें जिवीत होगडावचें नाका. कित्याक समियान जेजून सामका म्हळां लुकाचो वांजेल 9वा वसर 25 वोड. लूक चॅप्टर 9 वर्स 25. एका मनशान सगळो संवसारच जोडलो म्हण चिंत्या आनी ताणें आपलो आत्मो होगडायल्यार, आपलो जीव होगडायल्यार ताका कितें फायदो. हालेलुया. होजाना. हय मोगाच्यानो आमचो आत्मो आमी होगडावचो नाका. आमचें साल्वासां आमी होगडावचें नाका. आमचें पवित्रपण आमी होगडावचें नाका. कितले आवय बापूय केवल पयशे खर्चार पडल्यान भुरग्यांक आबागेर व्हडली मांयगेर हॉस्टेलांत थंय हांगासर दवरल्या वरवीं त्या भुरग्यांक मोग मेळनासल्या वरवीं व्हड जाता आसतना ती भुरगीं कितें जाल्यांत आड वाटेन गेल्यात. थोडीं काजरच जायना म्हणटात. कित्याक तांणी पळयलां आवय बापायनी पयशां खातीर दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत काम करचें, तांणी सांगाता जियेना जावचें. कित्याक तांच्या मदें माया मोग ना जावचो. आनी ह्या वरवीं भुरगीं तरणाटी चलयो या छले काजर जावंकूच आयकनात, काजर जावचे फाटीं घालतात. आनी काजर जाल्यार काजारी जिवितांत ती सफळ जायनात. कित्याक आवय बापायनी तांकां मोग दिवना या मोग करन तांकां शिकोवना, तांचे सांगाता आपलो वेळ करचो ना. देखून आवय बापायनो दोरबोळ्यांच्या घरांत आसले इतलो शांती समाधान क्रिस्तांच्या घरांत ना. देखून उडासोरा दुडवासो मोगच सोर वायटाचें मोळ. देखून पयशांचे घिसड कुटुंबा जिविताक महत्व दिया. तुमच्या कुटुंबांत माया मोग सूख संतोष शांती समाधान आसल्यार, खावंक जेवंक इल्लें उणें आसल्यार, वस्त्रां इल्लीं दुर्बळ वस्त्रां जाल्यार, सवलत इल्लें उणें आसल्यार उडासोरा तुमकां कुटुंबांत सर्गाचो अनुभव जातलो. दैवीक वय महिमेचो अनुभव तुमकां जातलो. तिसरें जावन आसा देंवसराचें सैतानाचें हातेर आमच्या कुटुंबांत देसवाड करूंक. वय तें जावन आसा लैंगीक पोसडेपण आनी अविस्वासीपण. लैंगीक वडण्यो आनी अविस्वासीपण. देखून पळयत पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 6व्या वसरान 18व्या वडीर. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. सर तराच्या व्याभिचारांतावन पयस रावा, अलग रावा, स्वातंत्र्य रावा. ह्या संवसारांत मोगाच्यानो हर तरान देंवसार सैतान अनिश्कळपण, पोसडेपण, व्याभिचार आमच्या जिवितांत येशें करता. वय आमी जाणा एकली भयण आसली लिसा म्हणून. हांवें अशेंच एक नांव दिलें लिसा म्हळ्यार. तुमचें नांव लिसा जाल्यार बेजार करनाकात. लिसा म्हणली एकली भयण आसली. तिका तिच्या घोवा विशांत कळीस जालें. एक फावटी तिचे घोवाचें मोबायल ओपन आसलें. तिणें पळयत आसतना ताका एक काजारा बायलो संबंद आसलो आनी त्या चलये लागीं हो नाका जाल्ले मॅसेजी घालतालो. नाका जाल्ले मॅसेजी त्या चलये तावन येताल्यो आनी तांणी दोगांयनी एक वायट असो खोटेपणाचो लैंगीक संबंद आसा केलो हें तिका कळीत जाता. ताजे उपरांत घरांत सदांनीत झगडें सुरू जाता. सांगातास तिचो लिसाचो पती प्रवीण इगर जिवेचें उणें करता. सकाळीं सांजेचें मागणें ना जाता. भुरग्यां सांगाता सयत वेळ करची ना आनी अशें कुटुंबच देसवाडाच्या वाटेर मुंदरसून वेता. मोगाच्यान अशें जावंक साध्य आसा. देखून मोगाच्यान आमी जागेर रावया, जागृत रावया. आमचो वैरी आनी कोणी न्ही तो देंवसार सैतान कोणाचें कुटुंब केदाळा नाश करचें, कोणाचें वैयक्तीक जिवीत केदाळा नाश करचें म्हूण सोदून भोंवन आसा.
आनी उपरांत सोडचें नाका मोगाचें न्हू कितले जाण उपरांत काजारी जिवितांत जीव घात करून मेल्या कुटुंबां नाश जाल्यान देसवाड जाल्यान वेगळासार जाला डिवोर्स जाला एनॉलमेंट जाल्यान आनी भुरगीं कश्ट जाल्यान आनी तसलीं भुरगीं मोगाचें न्हू तांच्या जिवितांत जिणीभर कश्ट जातात देखून मोगाचें न्हू आमची कुटुंबां बरीं करून देंवसाराच्या सैतानाच्या ताच्या आक्रमणांत फ्रॉम हीज अटॅक्स आमची कुटुंबां आमी सांबाळया चवथें हातेर देंवसारान आमच्या जिवितांत वापरचें जावन आसा पुर्वजांच्या पातकाचो शिराप आनी पुर्वजांच्या पातकांच्यो संवयो शिराप आनी वायट संवयो पुर्वजांतावन आमकां मेळटात आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा निर्गमन बूक 30 आनी 4 वर्स 7वी वळ बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 7 सर्वेस्पोर देव बापायांच्या गुन्यांवांची शिक्षा भुरग्यांत तिसऱ्या आनी चवथ्या पिळगे पर्यंत बेजाशी करता म्हाका जेन्ना आमकां क्रूर म्हण दिसोंक पुरो ती देवाची मांडवळ जावन आसा जर तर एक व्यक्ती देवाचे उपादेश मोडटा तो देवातावन पयस सरता मात न्ही ताचे थंय त्या पातकाचो शिराप येता आनी त्या पातकाची वायट संवय येता ती भुरग्यांत येता भुरग्यांच्या तिसरे पिळगे पर्यंत येता मात न्ही 14वे तकले पर्यंत पातकाचो शिराप सयत येता म्हणटात 14th जनरेशन जेरमी म्हणलो एकलो आसलो जेरोम ताका जेरमी म्हणून आपयतले तो एक गुंडा जावन आसलो जायते जाणांक मारून हात पाय ताणें मोड घाल्ले आनी एका स्त्रियेची खुनी सयत ताणें केली आनी आपल्या पुताक लगाड काडून ताणें सुरी मारलेली आनी उपरांत तो उतर प्रायर मेलो पूण तांच्या भुरग्यांतय आमी पळयता ताचे बरींच वायट संवयो पियोणें गुंडागिरी म्हळ्यार मारचें झगडचें गाळी शिराप दिवचें शेजारच्या लागीं झगडचें तांचो जागो भितर घालून पळोवचो केदाळा पळय सगळ्यांची झगड्याची ती संवय भुरग्यां तिसऱ्या चवथे पिळगे पर्यंत तांच्या कुटुंबांत पळोवंक मेळ्ळी पूण तांच्या पैकी एकलो ताच्या बायले भुरग्यांक जायते कस जावचे पळोवन तो दैवी इकलो रेतमेंद्राक रेतेरेक आयलो आनी ताणें म्हाका सांगलें हांवें एक नांव जेरो म्हणून अशें दिलें तुमी चिंती नाका कोण जेरोम या जेरमी कोण म्हणून ताणें म्हाका सांगलें फादर आमच्या आबाच्या बापाय 8 जाणांची खुनी गेल्या जायतो पियोन बेबदो जावन जायते जाणांक कश्टिलां ताणें मारलां नश्ट केला हेरांचो जागो सयत भितर करूंक पळयला आनी तसल्या वरवीं म्हाकाय थोडे फावटी विशेश सोऱ्याची ओडणी आसा थोडे फावटी म्हाकाय राग येता आसतना हांव ही म्हज्या बायले मारूंक येता म्हज्या भुरग्यांक हांव गाळी शिराप दितां हें हांव जाणा जालो देखून हांव रेतेर मंदिराक आयलां म्हज्या पुर्वजांतावन आयिल्ल्या शिरापांतल्या बंदड्यांतल्या म्हाका सुटका जाय आनी मोगाच्यान हांगासर एक बरी रेतेर ताणें केली मात न्ही 1 न्ही 2 न्ही सबार पावटी तो रेतेरेक आयलो बायले भुरग्यांक सांगता 1-2 रेतेरी केले पूण ताणें उपरांत एकलोच रेतेरीक येवन मोगाच्यान हांगासर देवाच्या उतरांतय शिरापाची सांकळी तुटोवन गेल्यो आमी वाचता कोरिंथकारां बरयलें 2रें पत्र 10 वर्सर 4 आनी 5 वळ 2 Corinthians chapter 10 verse 4 आमची हातेरां रक्तमासाची न्हय दैवीक सकत आसून देंवसाराची आनी खोटेपणाची कोटी ह्या बुरुजां आनी देंवसाराची सैतानाची सगळीं वितर्कां सयत नाश करून उडोवचें तसलीं पळया देवाचें उतर आयकत आसतना आनी चड देवाचें उतर आयकून आमी सकाळां लागीं राजी जावन सकाळां बक्षीत आसतना आंतरीक बरी भलायकी जोडटना पवित्र आत्म्याचो अभिषेक जोडटा आसतना मोगाच्यान आमकां आमच्या पुर्वजाच्या पातकांच्या शिरापांतली सुटका मेळटा तुमकांय पुर्वजाच्या पातकांतले शिरापांतले तुमकां सुटका जायची आवय बापायच्या पातकांतल्या शिरापांतले वायट संवयांतली सुटका जायची तर येया दैवी कोला रेती मंदिरा येया एक वस्तीची रेतेर करा तुमकां केदाळा रेतेर आसात म्हूण कळीत ना जाल्यार तुमी त्या गुगल प्ले त्या ॲपाक वचा तुमच्या मोबायलाचेर थंयसर डिवायन कॉल सेंटर कार्नाड मुल्की घाला डिवायन कॉल सेंटर कार्नाड मुल्की घाला आनी आमचें ॲप डावनलोड करा डावनलोड करता तुमचे मोबायल नंबर दिवन थंयसर तुमचें ॲप रजिस्टर करा आनी उपरांत तें उक्तें जाता आसतना तुमकां थंयसर मिसाची त्या सावां दिवंक की थंयसर एक बॉक्स आसतलो सांगात आस तुमची मागण्याची त्या सावां दिवंक या सांगात आस थंयसर डोनेशन या दान दिवंक सांगात आस थंयसर रेती रेव तुमी दामशा जाल्यार
रेतेरेचो सगळो विभार येतलो सगळ्या वर्साच्यो रेतेऱ्यो केदाळ आसात म्हण थंय दांबल्यार तुमी थंयसर रजिस्ट्रेशन करियेत रेतेर येवंक येसय म्हणून आनी तुमी भिया नाकात हांगासर जायते पयशे सारतात म्हणून मोगाचें हांगासर तुमी दुर्बळेतलो उचित तरान रेतेर करून तुमकां हांगासर अवकाश आसा दुर्बळ्यांक उचित तरान पूण पयशे दिता जाल्यार केवळ 100 रुपया एका रूमान तुमी घोव बायल आनी भुरगीं 4 जाणां रावल्यार केवळ 100 रुपया एका दिसाक खंयसर मोगाचें तुमकां मेळटा खंय हॉटेलाक गेल्यार तुमकां 2000 3000 5000 रुपया सारता एका दिसाक आमी केवळ 100 रुपये हांगासर चार्ज करचे दुर्बळ्यांक तेय चार्ज करनात हे ह्या मोगाचें न्हू देवाचें उतर तुमकां उचित मेळटा जशें इजाया प्रवाच्या बुकांत आमी वाचता 50 आनी 5 वर्सांत पयल्या वळीर आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 1 कोणी तान येता जाल्यार म्हजे सरशीं येया आनी देवा लागचें तुमी उचित घेया वय मोगाचें न्हू जिविताच्या झरींतल्यान देव तुमकां पियोंक दिता येया दैवीक उलो रेतीर मंदिराक डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराक आनी हांगासर मोगाचें न्हू हर एका बंदल्यान ते सुटका जोण घेया आनी देंवसराचे सैतानाचे 5वे हातेर जावन आसा आर्थीक अडचणी आनी सांगातास पयशांचो आबलेस वा आबुस्वार्थ येस फायनान्शियल स्ट्रेन्स अँड ग्रीड म्हळ्यार मोगाचें न्हू आबलेस या आबुस्वार्थ ह्या संवसारांत आसतना मोगाचें न्हू संवसार आमकां आकर्शीत करता ग्रेस्तकाई पयशे दुडू भांगार दिरवें कितलें आसल्यारय आमकां पावना देखून मोगाचें न्हू आमी विसरात हांव देवाकच देखून हेब्रेव घरांत बरयल्ल्या पत्रांत 13व्या वर्सांत 5 वळीर आमी वाचता हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 5 दुडवाची आशाच तुमच्या जिवनाचें प्रेरण जायना जावं दी कित्याक सर्वेस्परानच म्हणा हांव तुमकां सणचो ना हांव तुमकां सण घालचो ना वय दुडवाचीच आशास आस्ती बदीकाची आशास आमच्या जिविताचें प्रेरण जावन नजो ताच्या बदलाक मोगाचें देव आमकां साणिना देव आमकां सण घालिना आमच्या सर गरजांनी देव आमकां पावता फिलिपी घरांत बरयलें पत्र 4 वर्सर 19 वळ फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19 आमच्या दोळ्या मुखार आमी सदांच दवरी जय मोगाचें न्हू आमी जाणाव तिमोथीक बरयल्या पत्रांत थंयसर अध्याय 6 वळ 10 फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 10 म्हणटा दुडवाची आशाच सर वायटाचें मोळू जर तर घोवाक या बायलेक भुरग्यांक या आवय बापायंक मालगाड्यांक कोणाय की कुटुंबांत पयशांची आबुस्वार्थ सुजलो आशा सुरू जाली मोगाचें तें कुटुंब बेगीनच देसवाड जाता भावांक भयण्या मेळा जे असले आस्त तांकां दिनासतना भितर घालून पळयतात शेजारच्यां संगत वयची वाट आसल्यार ती बंद करून पळयतात आनी कामाच्या जाग्यार सोरूंक पळयतात बिजनेस करता आसतना अनैतीक बिजनेस अनैतीक व्यापार वयवाटी करतात शेतां बाटान बेळें करतना सयत थंयसर मोस करूंक दोगो दिवंक आनी ह्या दिसांनी वय बरें खाण जेवण न्ही विकाळ खाणाचे वस्तू फळ वस्तू विकूनय पयशे करूंक प्रयत्न करतले आसात अशें मोगाचें तांचें जिवीत देसवाड करून घेतले कितले जाण आसात उडास दोरा आमच्या कुटुंबाचेर आमकां शिराप नाका मोगाचें न्हू आमकां आमच्या कुटुंबां देसवाड जाली नाकात देखून असल्या संगतींतान आमी पयस रावया आनी देंवसराच्या सैतानाचें 6वें हातेर आमची कुटुंबां नाश करूंक जावन आसा वय भुरग्यांचें अविधेयपण भुरग्यांनी उपराटचें द रेबेलियन ऑफ द चिल्ड्रन आमकां वाचूंक मेळटा एफेस घरांत बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या वर्सांत पयल्या वळीर एफेशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 1 भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापायक विधेय जाया म्हूण हो बूक Verse 22 verse 6 chapter 22 verse 6 of Ephesians न्ही book of Proverbs वय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्या वाटेची सुगुणांची तरबेती दिया आनी खंयच्या वाटेन तांणी वसा जाय म्हणून तांकां दाखोवन दिया हालेलुया तशें म्हळ्यार मोगाचें आवय बापायनी पयलेंच भुरग्यांक मागण्यांत एक देख जाय भुरग्यांनी मागणें करीचे जाल्यार तुमी मागणें करन तांकां दाखया कशें मागणें करी जाय म्हणून भुरग्यांनी मोबायलांतल्यान पयस रावत जाल्यार तुमी मोबायल बंद दवन मोबायलांतल्यान पयस रावन कशें मोबायलांतल्यान पयस रावत जाय भुरग्यांक शिकया मोगाचें न्हू आनी विशय जावन 7वें हातेर देंवसरान सैतानान आमची कुटुंबां देसवाड करूंक वापरचें जावन आसा वय आध्यात्मीक शेळेपण आनी आळसाय आध्यात्मीक शेळेपण आनी आळसाय स्पिरिच्युअल apathy and lukewarmness वय मोगाचें न्हू जायतीं जाणां असले संगती तांच्या जिवितांत कुटुंब देसवाड जावंक कारण जाता देखून समी जेजूस आमकां म्हणटा उगडापणाच्या बुकांत 3ऱ्या वर्सांत 16व्या वळीर बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 16
तूं हून म्हळ्यार हुनी न्ही, शेळो म्हळ्यार शेळोय न्ही, तूं शेळमडो. देखून हांव तुका म्हज्या तोंडांतलो भायर वोंगता म्हणटा सुरेस्पर देव. मोगाचें न्हू, आमकां थंड आयस्क्रीम मेळ्ळा कितली खुशी न्ही गे. बरें थंड आसा जे कूल सुपर कूल आयस्क्रीम यू एन्जॉय. ऑर इफ इट इज व्हेरी व्हेरी हॉट कॉफी ऑर टी ऑर बरें जेवण आमी जेवता. जर तर शेळिल्लें बरें लागना, बेळशेल्लें कांयच बरें लागना, पोवंटेल्लें आमकां वास येता, आमी वोंगता. देखून म्हणटा देव आध्यात्मीक जिवितांत म्हाका न्हू शेळोंक नजो. सकाळीं उठून मागणें करूंक शेळ्यो नजो, सांजेचें मागणें करूंक शेळ्यो नजो. कोंत तुज्या सदांच बोल्सान दवरूंक तुवें आळशी जावचें न्ही. केदाळ देवीक असो तेस करूंक, मागणें करूंक केदेंच विसर नाका. आमी ल्हान आसतना उडासा आमकां कितलें काम आसल्यार, कितलें पुरो जाल्यार गाद्या बेसाचें काम कर, सांजेर येवन सांजे जिवीचे जाल्यार मोरी तेर्स आसलो, सगळे 5 कण तेर्स करीचे आसले, लदीन सयत सांगाचे आसले. तुमी सांगतात की तर कशें तुमी आशेंचें तुमची कुटुंबां बरी जायचें म्हणून. दैवीक असो तेर्सी आमी म्हणा जाय, सदांय पवित्र पुस्तक वाची जाय. मोगाचें आळशी जावचें नाका. हांवें पळयलां कितलीं कुटुंबां विशयी जावन आल्मेडा म्हणल्यार एका कुटुंबांत, तांचीं नांवां सांगना हांव, तांचें गांवूय सांगना. पयलें जायतें ताच्या घरांत मागणें रजार आसलें, पूण मागणें रजार उणें जालें. तांणी आवय बापायन चिंतलें आतां ग्रेस जाल्यार तीं भुरगीं बरें शिकती जाल्यार सगळें बरें जातलें. पूण उपरांत तांकां कळ्ळें, शिकल्या उपरांत दोगांय भुरग्यांनी मास्टर्स केल्लें. बापायक बरें काम आसलें, पूण भुरगीं शिकप जाल्या उपरांत कामाक वचनात, सगळो वेळ मोबायल काडून बसतात. सकाळ कळ्ळें दुवेक एक वायट सांगात आसा, काजारी दादल्याचो सांगात आसा. पुताक सोरो पिवची आनी तांबाकू खावची सवय आसा ल्हान प्रायर. हें कळिल्ल्यान आवय बापाय देदास्पर जाली. आवय बापाय मदें सगळें सुरू जालें, कित्याक बापूय पियेतलो. देखून आवयन सांगून सुरू केलें, तूं बापूय जावन तूं पियेताय, देखून पोती पियेता. तूं बरी जिणी जियेनाक, देखून चेडू वायट सालीन गेला. अशें घोव बायलां मदें आवय बापाय मदें सगळें जाताना भुरग्यांक बाजिल्लें मेळ्ळें. तीं तांकां जाय जाल्यार बरीं जियेतलीं, घरांत शांती समाधान जातलें. असल्या वेळार त्या आल्मेडा गेल्या कुटुंबांत आवयक, त्या स्त्रियेक दैवीक रेतमांतीचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान मेळ्ळें. सदांय सकाळीं तें सीदा प्रसारीत जाता सगळ्या संवसारांत. तिणें एक पटी पळयल्लेंच तिका विशेश तातूंत आतुराय भोगली. सदां न्हीद तिणें मागणें करून सुरू केलें. सकाळीं उठून दैवीक रेतीर मंदिराचें दिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्कीचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान. तुमकां जाय जाल्यार युट्यूबार वसा आनी दिवायन कॉल सेंटर कार्नाड मुल्की घाला. सदां न्हीद सकाळीं तुमकां येता मातनी शनिवारा 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत सीदा प्रसारीत रेतीर येता. हें तिणें पळोवंक सुरू केलें. आनी ताजे उपरांत तिका दिव्यावाणी लायव्ह हाचें दैवीक रेतीर मंदिराचें सर्मांव तिका वाचूंक मेळ्ळें, आयकूंक मेळ्ळें. आनी तिणें टीव्हीर घरांत मागोवंक सुरू केलें. मात दिंबियर पडोन हात वयर करून मागणें करून सुरू केलें. पळया सुरवेर बापायक राग आयलो, घरांत असलें बरें मागणें घालनाका म्हण ताणें बोब घाली. पूण तिणें म्हळें म्हज्या घरांत मागणें रजार आसतलेंच सगळें कुटुंब म्हजें बाचाव जायचें. सुरवेर भुरगीं पुरपुरलीं, पूण सवकास घरांत बदलावण आयली. सबार दिसांनी जायती बदलावण आयली. बापूय भुरग्यांची साल पळोवन निराश जालो, देदेस्पर जाल्लो. तोय देवा लागीं मागोवंक लागलो. तोय दिंबियर पडोन बायले लागीं मागोवंक लागलो. तेन्ना ताची सोऱ्याची वडणी गेली आनी वायट सवय ताणें सोडल्यो. सवकास पूत बरो जालो. उपरांत धूय बरी जाली, मात न्ही धुवेन वायट सांगात सोडलो. आनी उपरांत पुताकी बरें काम मेळ्ळें आनी धुवेकी बरें काम मेळ्ळें. ताज्या उपरांत सांगाता मेळोन मोगाचें दैवीक रेती मंदिराक ती रेतीरेक आयलीं. अशें कुटुंबाचेर व्हड एक आशिर्वाद आयलें. आनी सांगाता मेळोन मोगाचें ती देवाक घरगां आनी होकलाप दिवंक लागलीं. आतां ताचो पूत दुबयंत बऱ्या एका व्हडल्या कामार आसा. दुवेक सैरीक जावन काजर सयत जालें. बरो घोव ताका मेळ्ळा आनी ती केदाळ येवन तिच्या घोवा सांगता हांगा देवा घरगां आनी होकलाप दिता. आनी म्हणटा आमचें कुटुंब नासाच्या वाट्यार आसलें, देसवाड्याच्या वाट्यार आसलें. जेन्ना आमी मागलें, जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकलें, आमचें कुटुंब नास जावचें आसलें देवान निवारलें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू तुजें कुटुंब नास जावचें तावन तूं बेगीनच बादशावी जोड घे. समियान जेजू क्रिस्त थंय तुका ती बादशावी आसा. वय समियान जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवर, तूं आनी तुजें कुटुंब दोनी बादशावी जोडटलें. वाचूंक आमकां मेळटा. वय धर्मतांची कृत्यां बूक एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 16 वर्स 31, 16:31. आनी 7वें मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत हय आमकां
आमची कुटुंबां नाश करूंक देवसरान वापरची ही 7 हात्यारां आमी चड आनी चड जाणा जाल्या हांव मोगाचें न्हू चड आनी चड आमी जाणा जाल्या हांव परतून ही हात्यारां तुमकां उगडासाक हांव वाडयतां. पयलें हात्यार जावन आसा आमच्या कुटुंबांत वय मानस्ताप आनी आमच्या मदें झगडें. दुसरें हात्यार जावन आसा आमी देवातावन पयसर अशें करचें. आनी तिसरें जावन आसा आमच्या मदें लैंगीक अनिश्कळपण आनी अविस्वासीपण. चवथें जावन आसा आमच्या कुटुंबांत येवचे पुर्वज जावन येवचे शिराप आनी पातकाचे वायट संवयो. ताजे उपरांत पांचव्यो जावन आसा वय आमकां येवच्यो त्यो आर्थीक अडचण्यो आनी अबस्वार्थ. आनी सवें जावन आसा भुरग्यांचें अविधेयपण आनी उपराटचें. आनी सातवें जावन आसा आध्यात्मीक तरान शेळेवचें आनी आमी नासाच्या वाटेन वचें. तर मोगाचें न्हू हांव अखेर करतां. एफेसकारांक बरयलें पत्र 6:12 बोळ हें उतर तुमच्या मुखार दवर. एफेशियन्स चॅप्टर 6:12 उडासोरा आमचें झूज रक्ता मासा विरोध न्ही बगार अंतराळा वयल्या अधिकाऱ्या आनी आधिपत्या विरोध अंधकारी संवसाराच्या राज्यात आनी प्रभुत्वा विरोध देखून देवान दिवचें तें रक्षणा खावच आमी नेसासय आनी वायटा विरोध आमी झुजासय. मोगाचें आमची कुटुंबां अपुरबायेचीं जायचीं आशिर्वादाची जायचीं बेसांवाची जायचीं बरीं जायचीं. तर मोगाचें न्हू समियातें वय आमी तीर रावून सताचे उजवाडाचे मोगाचे भक्तीपणाचे देवबिरांतीचे देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतले जावन आमची कुटुंबां मोगाचें न्हू आशिर्वादाची करून घेवया. सर्वेस्पर देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगळा सर्गीच्या बापा आमी तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. आमचें एक कुटुंब एक आशिर्वाद जावन बेसांव जावन तुजें देणें जावन तुवें आमकां दिल्ल्या पासत आमच्या सर कुटुंबाचेर तूं आशिर्वाद घाल बापा. आमची कुटुंबां आशिर्वादाची बेसांवाची कुरपेची कर बापा. आमच्या कुटुंबांत हर एक आसा बरी भलायकी सुख संतोष शांती समाधान फावो कर. देवया वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेल जावच्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल. तांचे मदें आसल्या काम नातल्यांक वेळार काम फावो कर बापा. बरी सैरीक आशिल्ल्यांक बरी एक सैरीक वेळार फावो कर. काजारी जिवितांत भुरग्यां नातल्या बरी भुरग्यांचे देणें फावो कर. तरणाटी 6 जाणां काजर जावंकूच आयकना तशें हांव बापायच्या दोळ्यांनी दुखां हाडटात बापा. वेळार तांणी काजर जावन एक बरो फुडार आसा करी शंकर बापा. बापा वायट सवयांक वळख जाल्ल्या तरणाट्यांक सगळ्यांक उजवाडाच्या वाटेक पाटी हाड. अशें आमच्या कुटुंबांत बापा प्रायवंतांची बरी सेवा साकरी जाय शंकर. पिडेस्तांची कश्टतल्यांची बरी सेवा साकरी जाय शंकर. आमच्या कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट सदांच तुज्या उपादेश प्रमाणे जिये शंकर बापा. हर एकल्यांच्यो गरजो तुज्या मुखार आमी भावार्थान आनी विस्वासान दवरता आनी पातयेणेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो आनी तुमचेय सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दैवी कलर रेतेर मंदिरांत केदाळे रेतेर जातात केदाळे रेतेरी करून घेया. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाद्वारे मोगाचें तुमकां बऱ्यांतले बरे संदेश मेळटात. देखून हें चॅनल लायक करूंक तुमी विसरनाकात. आनी म्हजे फोन नंबर जाय जाल्यार हांगासर आसा सकला आसा. आनी आमचे वेबसायटी आसा डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराचें. केदाळे तुमी येवयेत केदाळे तुमी म्हाका फोन करयेत. हांव तुमच्या गरजां खातीर मागतां. तुमी आमच्या पासत मागा. देवाचें आशिर्वाद तुमकां.